गोंयांत सध्या 56-108 ॲम्ब्युलन्सी आसात. मात भलायकी मळार दुयेंतींक सर्व्हिस दिवपाक उण्यो पडटात. हाका लागून आनीक 26 नवे ॲम्ब्युलन्सीस घेतले अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. 2 दिसां पयलीं दिवचले बोड्डे जाल्ल्या अपघातांत 108 अर्दे वर उसरां पाविल्ली. हे विशीं गोमंतक टीव्हीन बातमी प्रसिद्ध केल्ली. कितें उल्लेख केलो की काही कडेन ॲम्ब्युलन्सीस लेट जाता. तुमी पळयता की जायते कडेन आयज आमकां ॲम्ब्युलन्स डिप्लॉय करचो पडटा. आयज आमचे कडेन 56 ॲम्ब्युलन्स आसा. तेज्यातली संख्या आयज आमकां जी गरज आहा 7 मिनटां भिरून जर ह्या टायमार हांवें हाडलेले. गोवा वॉज वन ऑफ द फायनस्ट एज फार एज टायमींग इज कन्सर्न. खूब कडेन तुमचे कडल्यान मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आनी सगळे कडल्यान मेसेजीस येतात. पण आमकां आनी एक 25 ॲम्ब्युलन्साची संख्या वाडोवची पडटली. जो पर्यंत आमी 25 कारण आयज एक्सिडंट स्पॉट्स वाडल्या. पयलीं आमी जेन्ना ॲम्ब्युलन्सीस डिप्लॉय केल्ल्यो आमचे कडेन थोडे स्पॉट्स आशिल्ले, हॉटस्पॉट्स आमी ताका म्हणटाले. कित्याक आमी पळयताले की ह्या एरियानूच चडशे एक्सिडंट जातात. पूण आयज जर पळोवंक गेल्यार ह्यो जर आमी ऑलरेडी प्रपोजल घातलेले आसा. प्लस आमी CSRच्या माध्यमांतल्यान बी एडिशन. कारण एक लक्षात घ्या तुमी, आमी सादी ॲम्ब्युलन्स लायना, आमी बेसीक लायफ सेवींग ॲम्ब्युलन्स लायना. आमचे ॲम्ब्युलन्स एडवान्स लायफ सेवींग सिस्टम जे एक अशी फ्लीट आहा जे आख्ख्या देशांत फक्त एक राज्य आहा जे खंय एडवान्स लायफ सेवींग आमी ॲम्ब्युलन्सीस वापरता. आनी ती जर आनी 25 जर वाडयली तर म्हाका दिसता की खुबशे कडेन आमकां तो विशय सोडलो वयतलो. दुसरें हांव सदां म्हणटा मिडियाक की गोवा मॉडल इतल्याच खातीर म्हणटा की जायत्या लोकांक टिका करपाक सोंपें पडटा. टिका करपाक हें सोंपें, पूण कांय कडेन कांय गोश्टी फुडें वचूंक जाय. सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे बी तुमकां उल्लेख दिता. सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो पर्यंत आमी कांय सिस्टम जाग्यार घालिना, कांय कडेन गोश्टी आउटसोर्स करिना, तो पर्यंत आमी पावलां फुडें व्हरपाक आमकां मुश्कील जातलें. आमी ऑलरेडी प्रपोजल डीनाक सांगलेलें आसा की त्यातल्या थंय सारके जाग्यार घालपाक. आयज ICUचे इक्विपमेंट सगळे हाडल्या. कांय कडेन कांय गोश्टी एडिशनल स्टाफ थंय घालपाक जाय. एडिशनल स्टाफ आनी एडिशनल ICUचो स्टाफ घातल्या शिवाय आमी तो ICU आमी कमिशन करूं शकना. आयज गोवा मॉडल म्हटल्यार तुमी सगळे साक्षी आहा. तुमी देशांत खंय गेल्यार आयज तुमी पळयल्यार की आमच्या राज्यान जे फेसिलिटीज आमी उपलब्ध करून दिता. आतांच डीनान सांगलें की आमी जे आमचे ट्रान्सप्लांट, किडनी ट्रान्सप्लांट हे सगळे जे घडटा ते मेंटेनन्साक 20-25 हजार रुपया दर म्हयन्याक पेशंटाक लागता. सो त्या मेंटेनन्सा खातीर बी मेडिसिन्स गोवा मेडिकल कॉलेज आयज फ्री दिता. सगळे स्टँड्स घातल्यार स्टँड्स फ्री दिता. पेसमेकर घातल्यार पेसमेकर फ्री दिता. खंयचे तुमकां राज्यान हे सगळे गावतले. जेन्ना हांव पयलीं मंत्री आशिल्लो तेन्ना न्यू बॉर्न बेबी स्क्रिनींग सुरू जाल्ल्यो. आनी एक याद काडटा मिडियाक, आयज डीन आसा, डायरेक्टर हेल्थ आसा, आमचे डॉक्टर्स सगळे साक्षी आहा. पयलीं इम्युनायझेशन प्रोग्राम जो जातालो आमचे गांवचे लोक फक्त जे फ्री गव्हर्मेंटाचे गावताले तेच घेताले आनी प्रायवेटान मागीर तांकां 400-500 रुपया खर्च करून तांकां इंजेक्शन घेवपाची परिस्थिती आशिल्ली. हांव जेन्ना तेन्ना मंत्री जालो ते बंद केले. श्रीमंताक जो इम्युनायझेशन प्रोग्राम जो इन प्लेस आहा तोच इम्युनायझेशन प्रोग्राम आमी आमचे गरीब भाव भयण हांकां उपलब्ध करून आमी आयज दिल्ले आसा. गोवा एकमेव राज्य आसा ह्या तरेचे इम्युनायझेशन प्रोग्राम आहा. न्यू बॉर्न बेबी स्क्रिनींग पयलीं आयज तुमी पळयल्यार जायत्या लोकांनी तेजेर टिका केली. पण न्यू बॉर्न बेबी सिंगापोर नंतर ह्या देशान पयलें राज्य म्हणटा ते गोवा. आनी गोंया राज्यान आमी न्यू बॉर्न बेबी मदीं 2 थेंब रक्त फाटले कडल्यान दिवन ट्रिटेबल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, मागीर पेंटावेलेंट इंजेक्शन, MMR, रुबेला हे सगळे आमी आमच्या राज्यान सुरू केले. जायते कठिनाई आहा. आयज काल कोणी तरी सांग्याचो विशय काडलो, तो इलेक्ट्रिसिटीचो विशय, तो आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटाचो विशय न्हू. पूण कित्याक कोणाक स्पश्टीकरण हांवें दिवपाचें. आमकां खबर आसा की गोवा मॉडल म्हणटा ते गोवा मॉडलूच आसा आनी हें सक्षम अशें मॉडल आसा. देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचे कडल्यान इन्स्पिरेशन घेवन आमी गोवा राज्य हेल्थ केअर फेसिलिटीज योग्य तरेन चलयतात. प्रत्येक डिपार्टमेंट जे हांव चलयता मंत्री म्हणून योग्य तरेन आमी काम करून फुडें लोकांक विश्वास घेवन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी लोकांचें जीवन वाचोवपाचें ह्याच उद्देशान आमी काम करता.